भलायकी, शिक्षण आणि रोजगारा सयत सगळ्यो येवजण्यो आणि हक्कांचो लाव घेवपा खातीर दिव्यांग व्यक्ती खातीर दिव्यांग प्रमाणपत्रा सयत UDID कार्ड सक्तीचें केलां। हे विशीं सगळीं सरकारी खातीं, महामंडळां आणि हेर सरकारी संस्थांक परिपत्रक काडून कळीत केलां। सर आता डिसेबिलिटी भुरग्यांक जशी सर्टिफिकेट मेळटाली तशी आता UD कार्ड तांकां करपाक सांगला। सो सर कशें करप कार्ड ते आनी खंयसर करपाक मेळटा आनी कितले दिसा म्हणजे तांकां कितले दीस दिले हे कार्ड करपा खातीर? बेसिकली UDID पोर्टलाचेर पयलीं लॉगीन करचें पडटा। थंय सगळे डिटेल्स प्रोसिजर दिल्लो आसा। सो जे नवें सर्टिफिकेशन आसता न्ही तें नवें सर्टिफिकेशन गोंया भितर 4 मेडिकल बोर्ड्स आसा आमचे जे गव्हर्मेंटान नोटिफाय केल्या। गोवा मेडिकल कॉलेज, IPHB, नॉर्थ गोवा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल एंड साउथ गोवा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल। थंय एकदा अपॉइंटमेंट मेळटकूच डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट पयलीं जनरेट करचें पडटा वीच डॉक्टर्स डू, एंड आफ्टर दीस डिसेबिलिटी सर्टिफिकेशन इज डन, UDID card is generated online and the person who applies can download it from the portal itself. हे UDID कार्ड खूब गरजेची आसा फॉर दिव्यांग, कारण ज्यो स्किमी स्टेट गव्हर्मेंटाच्यो किंवा सेंट्रल गव्हर्मेंटाच्यो स्किम्स आसा फॉर पर्सन्स विथ डिसेबिलिटीज, ऑल दोज हू हॅव UDID कार्ड तांकांच फक्त एप्लाय करपाक मेळटले ह्यान फुडें। आनी मॅक्झिमम लोकांनी ऑलरेडी एप्लाय केल्ले आसा। म्हाका दिसता जांकां खबर ना तांचे कडेन ओल्ड डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट्स आसा न्ही, पयलींच्यो डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट्स आसा तांच्यांनी त्या पोर्टलाचेर वचून एप्लाय करपाक जाय, कारण ओल्ड सर्टिफिकेट ज्यो आसा न्ही दोज वील बी फॉर द स्किम्स दे नॉट मे बी एप्लिकेबल। सो रिसंट सोशल वेलफेअराचे जे सर्क्युलर आसा डिपार्टमेंटाचे तांच्यांनी अशें म्हणा की द पर्सन शूड हॅव UDID कार्ड वेन दे आर एप्लायींग फॉर एनी गव्हर्मेंट स्कीम।